नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। हो रस्तो विकास करूक 30 लाख रुपये मंजूर केलात म्हण गेल्ले 5 महिन्या फाटी पयलेच एमएलएन भूमिपुजाकन जाला। रस्तो जातलो ह्या भरोशाचेर भूमिपुजेक येयल्या स्थानिक लोकांन कॉन्ट्रॅक्टरान हाडिल्ले पेडे खावन तोंड गोडकन बी गेल्ले, पण हो रस्तो मंजूरूच जालो ना म्हण कळतरीत आता तोंड आंबूसव कारण जाले। लोकप्रतिनिधील्या भरोशाचेर काम सुरू केल्ले कॉन्ट्रॅक्टर आणि रस्तो जावचे खुशेत आशिल्ले स्थानिक लोकांक अखेरेक जालो आघात। लोकप्रतिनिधीन फटींग उलोवन सार्वजनिकाक केलो घात। कारवार तालुकाच्या चित्ताकुल ग्रामपंचायती भागात येवचे क्षेत्रफळ देवस्थाना लागींचो रस्तो करूंक गेल्ल्या 5 महिन्या फाटी तेन्नाच एमएलए रुपाली नायके मी भूमिपुजा केल्ले। 30 लाख रुपये खर्चात हो रस्तो करचे बदल माहिती फलक सुद्धा घायले। कर्नाटका रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लिमिटेड पहिले ह्या संस्थेक लँड आर्मी म्हणटाले। तेमी 30 लाख रुपये मंजूर करून रस्तो करचे बदल माहिती बोर्ड बी लायलो। कॉन्ट्रॅक्टरान काम सुरू करून मटेरियल बी हाण घायला, तशेंच रस्त्यामध्ये एक लहान ब्रिज बी बांधला। इलेक्शन डेट डिक्लेअर जाल्यानंतर काम बंद दवरिले, पण इलेक्शन जावन रिझल्ट जावन 2 महिने जाल्यार बी अजूनही काम सुरू केलें ना। चित्ताकुला ग्रामपंचायती मेंबर किशोर देसाय उलयता। ह्या रस्त्याच्या बद्दल हांव 2 गोट सांगू इच्छिता तुमकां। कित्याक म्हळ्यार 30 लाख घाण घेवन रुपाली मॅडमान उजळी पुजा केल्ली, 6 महिने जाले पुजा करून, तरी अजून पर्यंत हो रोड तयार ना। पण कॉन्ट्रॅक्टर विचारला आज करता पाल करता पर करता अशें करून दिवस धकट रावलो। त्या दिसा आमकां सगळे गांवस लोक ते जमून घेवन सगळ्यांनी ताका जाब विचारले। तेन्ना हो म्हणलो आपणाक सँक्शन ऑर्डर अजून मेळना, सँक्शन ऑर्डर मेळचे आपूण स्टार्ट करूं शकना। हांव कितें म्हणटा, सँक्शन ऑर्डर मेळचे पयल्यार तुवें हो रस्तो खणून घायल कित्याक? रस्तो खणनो आशिल्लो न्ही, हो रस्तो खणनो आशिल्लो, खणून आनी आशिल्ले आमकां त्रासाक घायल मारला। रस्तो करता आसला खणूच आशिल्लो, नाल्यार हो रस्तो खणनो आशिल्लो। रस्तो खणून हो पुरा आशिल्ले बाद करून घायला। हिंच्यान शाळे पर वयतात, गाडी वयतात, बाकी व्हड व्हड गाडी हिंच्यान। हो सदाशिव शिवाजी सर्कल टू हायवे हो मेन रोड हो। ह्या रोडाची परिस्थिती पहिला नाका जावन गेला। पयलीं आशिल्लो रोड बरो पण आतां नाका जावन गेला। हे रस्तो अशें करून बाद करून घायला म्हळ्यार आतां ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितें करचें, फोडील तसो आमकां हो रस्तो करून दिवचा म्हण आमी ताका सांगता आसात। कित्याक आमकां खंयच्या परिस्थितीत हो रस्तो करूंकूच जाय। पण अशे रस्ते दवरले आनी मुखार पावस खूब आसा, ह्या पावसा कारण आमच्या ह्या रस्त्यान येवंकूच जायना, नाल्यार हो रस्तो आमकां बंद करचो पडटलो। इतली परिस्थिती ह्या रस्त्याक वायट करून घायली आसा। पण आमकां खंयच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्ट कितें तरी आन्सर दिवन करून नाल्यार हो रस्तो खंयच्या कशें करून तरी आमकां करून दिवंकूच जाय। बंद आशिल्लें काम परत सुरू केल्ल्या बदल स्थानिक लोकांन कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन विचारले, तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान बी निराश आणि असहाय्यक जावन आपली समस्या सांगले। KRIDLच्यान हो रस्तो खंयच्या बी क्रिया योजनेत मंजूर जालो ना आणि टेंडर आपोवन कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट बी दिले ना म्हण मागीर कळले। एमएलए सतीश सेलेमी KRDL इंजिनियराक विचारिल तेन्ना तेमी रस्तो मंजूर जालो ना आशिल्ले बदल लिखीत उत्तर दिला। इलेक्शन लागीं येता खंय बी भूमिपुजा केल्ले, मंजूर जायन जाल्यार रस्त्याक बी काम सुरू करूं सांगिल्ले। लोकप्रतिनिधी इलेक्शनात अपजय जाल्यानंतर सत्य भायर पडूंक लागला। लोकप्रतिनिधील्या भरोशाचेर वर्क ऑर्डर ना आसतना काम सुरू केल्ले कॉन्ट्रॅक्टर आता तकलेचेर हात घेवची परिस्थिती येयला। पण हे एक प्रकरण स्थानिक नागरिकांक लागून लोकांक नजरेक येयले। पण कारवार अंकोला क्षेत्रात असली कितलीशीं प्रकरणां आसात ते संबंधित विभागाच्या अधिकारीक आणि काम सुरू केल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टराकच खबर। बरें केल्यार बी तूं आनी वायट केल्यार बी तुजेर कंप्लेन करता, तुजेच आमी कोणाचेर करतले? तूं मागीर कोर्टात जाऊ, पोलिसांचेर सांग कोणी केस तुवें 2 दीस म्हूण सांगलो, ऐकय तुवें 2 दीस म्हूण सांगलो, आमी तुका 3 दीस दिले। बुधवार दीस मेळ्ळे बेस्तार आमी सांग काय ना आतां विचार कर। हाली आनी पावस पडला तर कितें जाता? विजेचेर एक पातळ डांबर हाडून उडय ना जाल्यार सिमेंट किशोर कोण पंचायती मेंबर ताका नंबर घे, ताका कॉन्टॅक्ट सांग। तितलेंच आनी काय ना, वैयक्तीक काय ना।
आज ना फाल्यां जातलो पण ते केल्लो आशिल्लो तू आता नाजाल्यार एक काम कर तू आता जे आता त्या ऑथॉरिटीचेर तू काम स्टार्ट केलें त्या तेजेर तू कोण म्हण आमी त्याला त्रास कोण करता सांगा पब्लिक काढता हिंगा आज पाऊस पडला त्याच ऑथॉरिटीचेर तू काम कर आणि तू काम करना आणि टाइम घेणार आम्ही कसं काय येवपी आणि परत आता तुगेल ते सिद्धर श्री नरशिव देवस्थानात आषाढ एकादशी निमित्तान रात्रभर अखंड भजन नाम संकीर्तन कार्यक्रम ब्रेस्तारा रात्रीन जाले. कारवार तालुक्याच्या सिद्धर ग्रामात आशिल्ले श्री नरशिव देवस्थानात गेल्ले वर्साच्यान आषाढ एकादशी निमित्तान जागरण करत येयलात. ब्रेस्ताराक एकादशी निमित्तान सकाळी 6 वाजता ते शुक्रवार सकाळी 6 वाजतापर्यंत भजन कीर्तन भक्तगणान आयोजित केल्ले. या कार्यक्रमात ग्रामस्थ आणि कुळावी भक्तगण भाग घेऊन रातभर जागरण केले. शुक्रवार सकाळी श्री नरशिव देवाक विशेष पूजा करून हो कार्यक्रम संपन्न जालो. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. भरपूर लोक माझ्या कडेन क्लिनिकात येतात आणि म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूप वर्ष जाले आम्ही हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां फरक पडलो ना. तेमकां बी सांगू इच्छिता आणि तुमकां बी सांगू इच्छिता हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया. कारण तुमचे खातीर घेऊन येला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस. आत्ताच तुमगेल्या लागीच्या मेडिकल दुकानार वचून चौकशी करा आणि थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. अनमोड चेकपोस्टाचेर वाहन तपास करतना एक वाहनात गोवाचो सोरो आशिल्लो पत्तो लागलो. एक्सायज अधिकारीन सोरो आनी वाहन जप्त केले आनी ह्या प्रकरणा संबंद 2 व्यक्तीक अटक केले.
जोयडा तालुक्याच्या अनमोड चेकपोस्टाचेर वाहन तपास करताना अशोक लेलँड कंपनीचे दोस्त नावाच्या वाहनात सुमार 264 लिटर गोवा तयार झालेले बियर आणि 162 लिटर विस्की पत्ता लागलो। या प्रकरणासंबंध वाहन चालक आंध्र प्रदेशचे व्यंकटरमण गौडा आणि क्लीनर रवी मुद्दीलेट हेमका ताब्यात घेतले आणि वाहन सोरो जप्त केले। जप्त केलेले वाहन आणि सोऱ्याची किंमत 7,65,280 रुपये असो अंदाज केला। रामनगर अक्राळी हांगा टिप्पर लॉरी आणि कारमध्ये झालेल्या अपघातात 2 व्यक्ती गंभीर जखमी झाले। गोवा बेळगाव महामार्गाचेर रामनगर पासून काही अंतराचेर आशिल्ले अक्राळी हांगा अपघात घडलो। गोवाच्यान रामनगर दिशेन येवचे कार आणि रामनगरच्यान गोवा दिशेन वयचे टिप्पर लॉरी मदी समोरासमोर अपघात घडलो। अपघातात कारीत प्रवास करचे 2 व्यक्ती कारी मदी अडकून आशिल्ले। ग्रामस्थान तेमकां भायर काडून दवाखान्यात व्हरून दाखल केले। हेचे संबंध रामनगर पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला। राष्ट्रीय महामार्ग कामगारी लागून पावसात कोणाल्या घरात उदक केल्यार अधिकारी विरुद्ध क्रम घेतले म्हण जिल्हा मंत्री मंकाळ वैद्य यांनी सांगले। शुक्रवारा कारवार शहरात पत्रकारां बरोबर उलयले मंत्री वैद्य आताच उदक साठवेत जाग्याचेर डोंगर कोसळत जाग्याचेर क्रम घेवंक अधिकारीक सांगला। तरी बी सार्वजनिकाक त्रास जाल्यार तेका अधिकारी जबाबदार जातले म्हण तेमी सांगले। काँग्रेसात शिस्त ना म्हण सांगचे बीजेपी प्रमुखाक प्रत्युत्तर दिल्ले वैद्य त्यांना 14 काँग्रेस एमएलएक बीजेपीक घेतना शिस्ती बद्दल तेमकां याद येयला ना अशें तेमी प्रश्न केलो। लोकसभा इलेक्शनाक आनी 10 महिने आसात। आता पक्षाच्या प्रमुखान जिल्ह्याच्या 3 व्यक्तीले नाव दिला। कोण लोकसभा स्पर्धेत रावतले ते हायकमांड निर्णय घेतले म्हण तेमी सांगले। देशाचो कानून सारको ना जाल्ल्यान पोलीस विभाग असायक जाला म्हण मंत्री मंकाळ वैद्य यांनी सांगले। ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೋಡುವ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ। ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। आयज इतलोच न्यूज। मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।